भायर सरान सगळे फॅमिली घेवन ते सगळे फ्रेंड्स तांकां सांगून आमच्या सगळ्यांक तांकां सांगून सगळ्यांनी भायर सरपाची खूब गरज आसा. जे आयज वोटींग करपाची, जे आयज कमळाक सगळ्यांनी आयज वोटींग करपाची खूब गरज आसा. जे आयज कमळ सगळे कडेन कमळ फुल्लेलें आसा तशेंच आतां जे आयज म्हाका दिसता सगळे कडेन कमळ फुलतले. जे आयज तरेन आमच्या जे डिवलप लोकां मदें आसा पळय, लोकांक दिसता ह्यो गोश्टी लोक बरे तरेन जाणा. जे आयज कोणी जे आयज दुसरे पार्टी आहा तेंच्यांनी डिवलप कांय करून दाखयना. जे आयज आमच्या BJP सरकारान जे डिवलप केलां ते जे लोकांक दिसता, लोकांक सगळ्या घरांनी कोण तरी स्कीम घेता. सगळ्यां कडेन जे कांयच रोड बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो आयज दिसता पळय ते आमच्या BJP सरकारान केल्ले आसा. ताका लागून जनतेक सगळ्यांक आव्हान आहा तुमी भायर सरचे सगळ्यांनी आनी जाता तितले भोवसंख्येन आमी जिखतले नक्कीच आहा. म्हाजे 3ूय सीट हे जिखतले हे नक्कीच आहा. तोरशा, नारगळ आनी जे कोरगांव 3ूय सीट अवश्य आमी जिखतले. पूण म्हाका भोवसंख्येन जाय जे आयज लोकांनी भोवसंख्येन भायर सरान भोवसंख्येन आमच्या BJP सरकाराक एक हात तेंचे बळकट करपाची खूब गरज आसा. जे आयज आमचे प्रमोद सावंत सरकार CM आमकां डायनॅमीक CM मेळ्ळो आसा. बरे रितीन आयज आमच्या पेडण्यां तशेंच आमच्या गोंयांत खूब बरें डिवलप करता. ताका लागून तेजे हात बळकट करतलो जाल्यार जनतेन भायर सरान जे कमळाचे शिक्को मारून भोवमतान भोवसंख्येन ते आमचे वोट करून आयज आमच्या CM सराची तशेंच BJP सरकाराची नरेंद्र मोदी जो आयज आमचो बऱ्यान बरो पंतप्रधान आहा ताका बऱ्यान बरो आमचो तेजे हात बळकट करपाचो गरज आहा. सगळ्यांनी भायर सरचे इतलेंच सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा. कोणीच मतदान आपलें वेस्ट करचें ना. ताका लागून सगळ्यांनी भायर सरून जे BJP सरकाराक वोट करचें आनी ताका निवडून हाडचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.